नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आभासी प्रणाली वरवीं विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यावळी अंतर्गत राजस्थानात 17,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयले. हातूंत रस्ते, रेल्वे, सौर उर्जा, वीज पिवपाचें उदक, पेट्रोलियम आनी नैसर्गिक वायू ह्या सारकिल्या महत्वाच्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानच्या डबल इंजिन सरकारान वेगान काम करपाक सुरवात केल्या अशी हमी दिली. तशेंच आज पायाभरणी आनी उक्तावण केल्ल्या प्रकल्पांक लागून राज्यांतल्या हजारांनी तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं. ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं. मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एका दिसाच्या हरियाणा भेटेर आसात. आज तांची हरियाणा भेट राज्या खातीर उदरगतीच्या नदरेन खूप महत्वाची आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हरियाणांतल्या रेवाडी हांगा एका कार्यावळीत राज्या खातीर 9,750 कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक केल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचो बुन्यादी फातर तशेंच उक्तावण करतले. रेवाडी हांगा आयोजीत कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी एम्साच्या नव्या इमारतीचो बुन्यादी फातर बसयलो. तशेंच गुरुग्राम मेट्रो रेल्वे सेवेचोय तांणी बुन्यादी फातर बसयलो. प्रधानमंत्र्यांनी रोहतक, महम आनी हांसीखंडच्या नव्या ट्रेनीक हिरवो बावटो दाखोवन सुरवात केली. ते भायर प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्रांतल्या ज्योतिसर हांगा अनुभव केंद्राचे उक्तावण करतले. रेवाडी हांगा आयोजीत कार्यावळीत उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ज्या उदरगतीच्या कामाचो आज बुन्यादी फातर बसयला ताचे लोकार्पणूय भाजपा सरकाराच्या फुडारपणा खालाच जातलें असो विश्वास तांणी उक्तायलो. फाटल्या कांय दिसां सावन मुखेलपणान चर्चेंत आशिल्ल्या अस्तंत बंगालांतल्या संदेशखाली हांगा आज भाजपाचो 6 सदस्यीय पंगड तथ्य तपासणे खातीर वचपाचो आशिल्लो. पूण ह्या पंगडाक पुलिसांनी संदेशखालीच्यान 30 किलोमीटर पयस रामपूर हांगा आडायले. ह्या आदी अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल CV आनंद बोस हांणी मंगळारा ह्या वाठाराक भेट दिवन पुराय प्रकरणा विशीं केंद्रीय घर मंत्रालयाक नियाळ सादर केल्लो. तातूंत तांणी राज्यांतले पुलीस दळ बेकायदेशीर रित्या तृणमूलच्या गुंडांक पालव दिता अशें सांगिल्लें. संदेशखालींतल्या बायलांनी शाहजहान शेख हांच्या आड जमीन बळकावप आनी तांचो लैंगीक छळ केल्ल्याचो आरोप केला. मजगतीं रामपूर हांगा आडावन दवरिल्ल्या भाजपाच्या अन्नपूर्णा देवी हांणी पत्रकारांक हे संबंदांत प्रतिक्रिया दिली. संदेशखाली की जो घटना है किसी भी सभ्य समाज के लिए सभ्य समाज इस घटना की इजाजत नहीं देती. इस प्रदेश में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री महिला है, नाम उसका ममता है, और उसके बाद जिस तरह से उनके द्वारा एक महिला के नाते कोई संवेदना नहीं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके तथाकथित गुंडे शाहजहां शेख है, तो उनके गुंडों के द्वारा TMC के गुंडों के द्वारा लगातार हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है. तो ये एक टीम हम लोग जाएंगे, हम महिला से मिलना चाहते हैं, उनके साथ जो घटना हुई है उसकी जानकारी हम लेना चाहते हैं. काल सरकार तशेंच प्रदर्शन करपी शेतकारांच्या प्रतिनिधी पंगडा मजगती चर्चा जाली. फुडली आनी चवथ्या पावण्यावयली बसका चंदीगड हांगा आयतारा सांजे 6 वरांचेर करपाची थारायल्या. काल जाल्ल्या बसकेंत शेतकार प्रतिनिधी वांगडा पंजाबचे मुखेलमंत्री भगवंत सिंग मान वांटेकार जाल्ले. तशेंच केंद्र सरकारा वतीन केंद्रीय शेती मंत्री अर्जुन मुंडा, पियुष गोयल आनी नित्यानंद राय वांटेकार जाल्ले.
हे आदी 8 आनी 12 फेब्रुवारी दिसा दोनूय पक्षां भितर बसका जाल्ल्यो. काल जाल्ले बसकेंत शेतकार आपल्या मागण्यांचेर ठाम रावले जाल्यार केंद्र सरकार MSPचेर कायदो लागू करपाक गडबड करपाक शकना अशें मत सरकारान मांडलें. काल जाल्ल्या बसके विशीं शेती मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी खबराकारांक म्हायती दिली. गोंय कला आनी साहित्य महोत्सव म्हळ्यार गाल्फ हे निर्भय चर्चे खातीर एक व्यासपीठ जावचें अशें मत नामनेचे कवी रणजीत होसकोटे हांणी उक्तायलें. रणजीत होसकोटे हांणी 12व्या गाल्फ महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार सध्याच्या इस्रायल पॅलेस्टीन संघर्शांत मरण आयिल्ल्या सुमार 12,000 पॅलेस्टिनी भुरग्यां खातीर प्रार्थना करपाची विनवणी उपस्थितांक केली. ह्या महोत्सवांत देशांतले वेगवेगळे नामनेचे वक्ते, लेखक आनी कवी वांटेकार जाल्यात. गोंयचे नामनेचे लेखक आनी अनुवादक जेरी पिंटो, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते दामोदर मावजो हांच्याय पुस्तकांचेर चर्चा जाली. हो महोत्सव 16 आनी 17 फेब्रुवारीक ICG दोनापावला हांगा लोकां खातीर उक्तो आसतलो. पणजे महानगरपालिका थळाव्या शिवप्रेमीच्या जोड पालवान पणजे आनी सरभोंवतणीच्या वाठारांत सोमारा शिव जयंती निमतान मिरवणुकेचें आयोजन करता. ही मिरवणूक महालक्ष्मी देवळा कडल्यान सुरू जावन आझाद मैदानाचेर पावतली. ह्या वेळार चित्ररथ, वेगवेगळ्यो सर्ती तशेंच वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन जातलें. हे विशीं शिवप्रेमी विलास सतरकर हांणी पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांचे हजेरेंत खबराकारांक म्हायती दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमतान अशा प्रकारचे खूप मोठा कार्यक्रम जावचो आसा. आनी पणजेन असो विचार केला की पणजेच्या सगळ्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांक घेवन एक खूप मोठी रॅली जावची आनी त्या रॅलीन मागीर सगळ्या लोकांनी सहभागी जावचे. फक्त भुरगे मर्यादीत नवता, सगळे पणजेकर आनी त्या रॅलीक सहभागी जावचे. ते रॅलीन भुरग्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशयान घेवचे. म्हणजे आमी ती वेशभूषा स्पर्धा म्हणटा तितून भुरगे आसतात किंवा जनरल नागरीक आसतात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी शिवाजी महाराजांच्या वेशांत त्या रॅलीन सहभागी जावचे. ती रॅली महालक्ष्मी मंदिरा कडल्यान सुरू जातली आनी आझाद मैदानाचेर सोडटली म्हणजे मिरवणुका वयल्यान. आनी एक थोडोसो विचार जालो की भुरग्यांचे तशी क्रिएटिविटी किंवा किल्ले तयार करप अशा प्रकारचे गोंयांत व्हडलें कॉम्पिटिशन जायना. त्या खातीर एक वेगळें कॉम्पिटिशन आमी एड केलां की स्कुलांच्या भुरग्यांनी किल्ले तयार करचे. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान आपल्या वेवसायीक सामाजीक साबसालदारकी निधींतल्यान ढवळे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आनी ढवळे चॅरिटेबल ट्रस्ट हांच्या वतीन ढवळे गांवच्या लोकां खातीर कार्डियॅक रुग्णवाहिकेचें लोकार्पण केलें. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण फामाद कार्डियॅक दोतोर शिरीश बोरकार, मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनाचे अधिकारी, ढवळे ग्रामपंचायतीचे सरपंच आनी हेर वांगडी तशेंच फोंडा भलायकी केंद्राचे अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकार हांणी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान सामाजीक मळार दिल्ल्या योगदानाची तोखणाय केली. तशेंच ढवळी चॅरिटेबल ट्रस्टान लोकां खातीर पयली कार्डियॅक रुग्णवाहिका उपलब्ध केल्ल्या खातीर तांची तोखणाय केली. आज हे करता आसतना हांव गणेशोत्सव मंडळाचें अभिनंदन करता, ताचें अभिनंदन करता. आणि अशीच सेवा जर आमी केली नक्कीच फर्स्ट ट्रस्ट ही कार्डियॅक ॲम्ब्युलन्स गोंयांत हाडल्या. आनी आमकां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान जें काम केलां त्या बद्दल तांचेंय अभिनंदन करता. वी हॅव ऑल्सो मेड MOU with Indian Oil Corporation for solar. Recently, your chairman came to Goa and we have signed an agreement with Indian Oil Corporation. संबंध जी घरां आसा, आस्थापनां आसा, वेगवेगळी इस्कॉलां आसा, तांचे सुगर कनेक्ट करपा खातीर तांचे कडेन आमी एग्रीमेंट केला. आनी आमचें विजनूय आसा 150 मेगावॅट बाय 2027 पर्यंत आमी गोंयांत वीज निर्मिती तयार करप. राजकोटच्या निरंजन शहा खेळा मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या भारत आड इंग्लंड हांच्या मजगतीं चालू आशिल्ल्या 5 सामन्याच्या कस लावपी साखळेच्या तिसऱ्या कस लावपी सामन्याच्या दुसऱ्या दिसाच्या पयल्या डावांत भारतान 445 धांवड्यो केल्यो. रविचंद्रन अश्विन आनी ध्रुव जुरेल हांणी निर्णायक खेळ केलो. जसप्रीत बुमरानय दिल्ल्या योगदाना खातीर भारताक 445 धांवड्यो करप शक्य जालें. निमणी म्हायती मेळिल्ली त्या प्रमाण इंग्लंडान आपल्या पयल्या डावाची सुरवात करतना 1 गडी वगडावन 132 धांवड्यो केल्ल्यो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.